नमस्कार येवकार तुमकां बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स कार्यावळीन आमी वेगवेगळ्या लोकांच्यो मुलाखती हाडल्यो, वचून लोकांचे प्रश्नूय जाणून घेतले आनी आतां असेंब्ली कांय वरां भितर सुरू जातली। अशे वेळार आमी एका अशा आमदाराक मेळपाक आयिल्ले आसा जाणें लास्ट मिनटाक बोवाळ सुरू केल्लो आसा आनी सद्याच्यो सगळ्यो कॉन्ट्रोवर्सीज इश्यूज आसा आर सरावंडींग हीम आनी ही इज एल्टन डिकोस्टा, केपें MLA, काँग्रेस पार्टी। नमस्कार। तुजे यार एक म्हळ्यार डायरेक्ट एलिगेशन आसा, सो कॉमेंट आसा। स्पीकर म्हणटा की यू आर बिहेविंग व्हेरी इमॅच्युअर। तो म्हणटा की सुरवातेक हांव धरूंक शकतालो की एक 6 म्हयने 7 म्हयने न्यू आशिल्लो म्हणून, आतां 2.5 वर्सां जालीं तूं आमदार आसा एंड यू आर बिहेविंग इमॅच्युअर एंड इशू इज अबाउट युअर रेजोल्यूशन वीच यू हॅड मूव्ड अबाउट ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन वीच वॉज नॉट अलाउड। पयलीं सदां नमस्कार सगळ्या तुगे व्ह्युअर्सांक, बाब रुपेशाकूय। आनीक स्पिकरान म्हाका दिसता आपणाचे आरोप केले म्हणून हांव मुद्दम क्लॅरिफाय करूंक सोदतां। म्हगे ट्वीट आनी जे स्टेटमेंट दिल्लो तेजेर हांवें स्पिकराक कसलो आरोपी म्हूण केलो म्हणना। हांवें म्हळें लिसनिंग टू BJP's हायर अप्स, स्पीकर मस्ट हॅव नॉट अलाउड माय रेजोल्यूशन आनी वीच वॉज नंबर 1 जे लॉर्ड्स काडाय तितून म्हाका नंबर 1 म्हगे येयल्लें, म्हगे रेजोल्यूशन नंबर 1 येयलें ऑन ST रेजर्वेशन। सो it was not allowed. So I had the right to question the speaker. So that was my thing. I don't know why speaker took it personally. Speaker and I, we have a very good personal relationship. Amgele during elections and after elections, एवढेच वर्सां I always used to say speakeran म्हाका जाय उलोवपा दिल म्हणा during assembly because तो म्हगे सायडीन मतदारसंघ तेका मोस्ट ऑफ द भाग जे आमकां वेरी क्लोज ST बांधव जे आहाय ते आमकां तेगले येतूं आमगले येतूं आहाय। So like that we were very close and we are close, but speaker took it might be personally. If he feels that he has taken personally, I have nothing against the speaker, but I said the BJP higher ups must have pressurized the speaker and he must have withdrawn my resolution. आरोपूच जालो न्ही तो। No, but आरोप ना personal immature बीन म्हणप it was unwanted। कित्याक पयले आमगेले एक रेजोल्यूशन पास केलो म्हणलें, everyone supported. If that was supported, my calling attention गेले आमगेले गणेश गांवकारान। So if that resolution was taken, why he had to take the calling attention? So तुमगे BJP आमदारान गेल्या तुम घेवपा आता आनी ऑपोजिशन गेल्या घेवपा जायना जालें। तें जालें जाल्यार आतां हांवें गेले जाल्यार पोतून कित्याक घेवपा जायना एक वर्स जालें, तेजेर तुमी कांय केलें ना। त्याच विशयाचेर म्हणटा परत कितें डिस्कशन। अश्युरन्स इज गिवन दॅट ST रेजर्वेशनाचे मिशन ST रेजर्वेशनाचे जे चेअरमॅन आनी तेंगेले जे ग्रूप कमिटी आमचे पळय येयले आमकां एक मेमोरेंडम दिल्लो। सो बेस्ड ऑन दॅट दे रिक्वेस्टेड अस अगेन टू टेक इट अप इन द असेंब्ली। बेस्ड ऑन देअर मेमोरेंडम वी हॅड टू अगेन पुट दॅट रेजोल्यूशन। सो बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅड टू टेक इट एंड वॉट देर वॉज अ हार्म आमकां जाल्लें तें बेगीन प्रोसेस करून जाल्लें। सी बाय डुईंग ऑल दीस, लेट मी बी वेरी क्लियर, बाय डुईंग ऑल दीस केपें मायट बी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसी मीन्स मायट गेट रिजर्वड। हां कळ्ळें तुका? सो म्हाका पॉलिटिकल केन्ना हांव फाटल्यानसून हें जावपा म्हाका हांव तसलो मनीस न्हू। हांव ओपनली कित्याक ST भावांक इतलीं वर्सां तेंगे हक मागताय। सो हांव ऑल्सो फेल्ट दे शूड ऑल्सो हॅव दॅट दीस प्रायड टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटीव असेंब्ली। तेंगे लोकां पासत काम करपाक तेंकां एक सहयोग मेळचो। दॅट वॉज माय ओनली मिशन, नथींग एल्स। सो ST जर रिजर्वेशन जालें जाल्यार केप्यां रिजर्व जावपाक शकता। दॅट इज वन थिंग एंड आय एम रेडी फॉर इट। सी मुगेले जायत जाण आतां तेजेर हांव येतलो मागीर जायत जाण म्हजेर उलयताय कोणाक दिसता की केप्यां जातलें म्हूण हांव भित म्हूण सॉरी हांव ते विशय उंच काड म्हूण। दॅट इज नॉट करेक्ट। तेजेर येता ते कोणें एकट्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा BJPचे हाणें, तेजेर मागीर येता। पूण सद्या जर रिजर्वेशन जालें केप्यां जाल्यार सॉरी आफ्टर 27 वी वील नॉट बी एबल टू सी यू इन असेंब्ली। No, see, if Kepe is reserved, okay, looking at my performance when the last Lok Sabha elections, I have put it up to the party high command also. I have told, suppose if Kepe is reserved, and they have told me, not me, they have, because see, amgele high command, they know everything what is happening in Goa, and in Goenkarant, पर amge captain and sayla, Goa each and everything what is happening, Congress party is aware of it in Delhi.
बिकॉज गोंया आमगेले पार्टीक इज व्हेरी क्लोज आमगेल्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्लिमेंट आमगे बाब राहुलाक मॅडम सोनियाक आनी आमगे प्रेसिडेंट खारगेक काँग्रेस गोवा इज व्हेरी क्लोज सो दे वर डिस्कसिंग एंड देन फ्यू लीडर्स in Delhi have told me, Elton, if it is reserved, don't worry. There are more constituencies where Congress doesn't have MLAs, and which are Congress constituencies, and you do your good for your people in Kepe. Suppose those constituencies loka tari jaye as MLA to Elton, definitely they will propose my name, and if people want, I can contest from there. मग तू खंय उबा रावला जिखून येतलो अशें No, there are 2-3 constituencies, not हुंय रावल्यार. या तीनय कॉन्स्टिट्युएन्सी तीन constituencies where For example- I don't want to disclose now. आसा आमदार थंय सध्या तसल्यो ते कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळें कितें ना कुंकळ्या बी येशीत ना कुंकड आमगे आमदार आहा मरे आमगे आमदार आहा कुंकळ्या आय जस्ट सेइंग तेका लागून कितें आनी इफ आय वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट एंड पीपल वॉन्ट फ्रॉम दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी मी टू कॉन्टेस्ट देन आय एम रेडी हांव फोर्सफुली कोणागे मतदारसंघ वचपाना एक्सेप्ट कुंकळे एक्सेप्ट डेफिनेटली वी हॅव एक्सेप्ट बाणावले एक्सेप्ट फातोर्डा ते हांव उलयना बट डेफिनेटली इफ आय फील इफ आय वॉन्ट टू बिकॉज सी पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी हांव राजकारणाचें ना हांव धंद्यांतले म्हाका सदां आज पासून जे कितें मोटा ते फ्रॉम माय बिजनस वॉट एवर प्रॉफीट आय एम गेटींग हार्ड अर्न मनी आय स्पेंड ऑन माय पीपल इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां एक लोक फंक्शन करून येयलो इन केपें तें सर भुरग्यांक गेलें फेलिसिटेशन केलां फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ 11 schools in केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जस्ट नाव आय हॅव कम फ्रॉम देर So I am giving my best to my voters, to my constituency people. So in that contest, I am saying that if I want, I might contest. That is the thing. might contest where In wherever. this is more interesting right now Yeah, that is what I am saying. सांगे We will tell you when 27 time in the Amre. That there is time. No, we are but working. you yourself feel की ST रिझर्वेशन जावचें ना 27 So जावचें ना हांव म्हणा न्हू हांव मागोता जाल्या पुरो म्हूण जातलें काय जाल जावचें? जाल्यार दॅट इज वॉट वी आर प्रोपोजिंग टू द गव्हर्मेंट नो जाल जाल्यार वॉट इज युअर म्हणजे तुजो होप्स कितें आसा भितर कितें तें जावपाचें ना जातलें काय जावचें ना हांगे डबल इंजीन सरकार आहा गोंयांत BJP आहा सेंटराय BJP आहा BJP ना ते BJP म्हणटाय म्हणटाय ते आतां NDA म्हणटाय तें जें आहलो तांकां जें प्रायड आशिल्ली ती देंवली आतां NDA म्हूण आतां बोट सो नाव वी हॅव टू सी हाव दे वर्क देर एट द सेंटर जातलें काय जावचें ना So that is with the BJP government, no? What is your gut feeling? No, we are requesting, we have put our resolution, that is why we have put, it should happen. Now it is up to the double engine Sarkar to take it forward. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब घर घर में पंचामृता। हांगा परत हें आसा की अगेन आय एम कमिंग टू द सेम पॉयंट BJPचे ST मोर्चा लीडर आसा आय थिंक इज प्रेसिडेंट एंथनी बार्बोजा Not, he is not the president, I think. So. He is- President is someone else. ओके सॉरी ST लीडर एंथनी बार्बोजा ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा तुजें आनी वॉट वी हर्ड रायट नाव इज दॅट तूं कोणा चिल्लर बिल्लर म्हणपा लागलो ना I am चिल्लर म्हणना let me be very clear जो मनीसान म्हणजे स्टेटमेंट केला might be BJP is using him to make a statement against me आणि पयलीं एक पार्ट केल्लो तेन्ना I did not pay attention हांवें ताका रिप्लाय दिवन I thought it was he was not worthy to for my reply जो मनीस जे 7,000 ST जे आमगेले भाव आहाय इन कुत्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंगा जेन्ना इलेक्शना बसल्लो ताका 1,700-800 मत पडली आनी ती जाल्यार म्हाका सदां BJP कोणालो कार्यकर्ता तेंगली पळय ST समाजान STची 7,000 50% मत घेवपाक शकनालो मनीस जो मनीस एक इलेक्शन जिखिल्लो ना पंचाचें हो आज आमदाराचें उलयता आनी एक पार्ट न्हू 2 पार्ट जालें उलयता सो देर इज अ लायन एक लायन क्रॉस करपा येना तुवें कितें उलोवपा जायना भित्त म्हूण उलयता म्हूण अरे ही शूड हॅव बीन प्रावड दॅट आय एम नॉट अ ST तरी पसून हांव ST पासो झगड म्हूण ताणें एप्रिशिएट करपा लागलो म्हाका चिल्लर वर्ड यूज केला तुवें हांवें म्हणला चिल्लर मेजपा मनीस म्हणा चिल्लर मेजपाचो मनीस म्हणजे मुजेर ते ताका खबर आहा ना आमकांय सांग मुजपा मनीस मुजेर उलोवपाक शकना चिल्लर कित्याक कित्याक म्हणलें तेंगेलो जो आमदार एक्स MLA आशिल्लो केप्यांक तेन्ना नॉट मेजून लोकांक वोट इंकोत गेले चिल्लर मेजिल ना ते कोटोले हांव कितें म्हणटा वोट्स पर वोट 5,000 दिन
नोटां चिल्लरान कांय जायना नोट्स मेजून पर वोट 5,000 जिखोन शेकोल ना कळना सो हे मनशान मुजेर उलोवपा जायना असेंब्लीचे उलयता तूं बाबून नोटी मोडल्यो असेंब्ली टायमाचे हय सो तें कळपा जाय तें आनी हो हांव मुद्दम कित्याक सांगता हांव थिंगाच्या एसटी लिडरांक पळय म्हाका जायत जाणांक फोन केला अरे आमगे मनीस तुजे उलयत मरे म्हणून तेम सांगलें म्हाका हो चिल्लर मेजपा मनीस आज तुजे उलयत काय म्हूण आय हॅव नॉट कॉल्ड हिम चिल्लर आय हॅव सेड चिल्लर मेजपा मनीस कॉयन्स मेजपा मनीस चिल्लर म्हळ्यार कळ्ळें न्हू कॉयन्स पोतून हांव क्लियर करता तुगे मदें मागीर कॉयन्स मेजपा मनीस मुजेर उलोवपाक सोदता तेणें उलोवप न्हू मुजेर ही अंडरस्टँड्स वॉट आय हॅव सेड सो मनशान आपणागे हेजेर रावपा जाय दुसऱ्याचे थोडे मातशें BJPन एक पद दिलें म्हूण उलोवपा जायना सो वॉट इज युअर स्टँड ऑन एसटी रिजर्वेशन आतां तुजें रिजोल्युशन जावना सो ते परत तूं खंयच्या तरी फॉर्मान घालतलो फॉर अपकमिंग असेंब्ली सेशन No, if government is serious, definitely they have chance. No, they can do it. No, you have a chance also because you So are if they are not taking up this issue, they said no, it is done. Now, chief, speaker and Sangla, they have already put a proposal to the center. We will wait for it. So you are happy with the answer of chief Speaker Sangta, no, speaker and Sangla. During let the day come on Friday, we will decide. Our party will decide what is to be done. We will all decide on that day on Friday. Same thing speaker was saying ki tu इतले बेगीन react कित्याक केले you should have waited and then reacted. No, secretary assembly they have called me up, they have told me they have speaker has not taken this resolution. So I came to know, no, they told me that it is not listed man. Though it came number 1 the Lord's Kadai resolution. It is not listed forever for the entire session. No. काय फर्स्ट प्रायव्हेट मेंबर्स डे फ्रायडे फर्स्ट प्रायव्हेट मेंबर दॅट इज नॉट लिस्टेड नंतर बी येवपाक जालें ऑलमोस्ट जालें न्हू सेकंड फ्रायडे आलो थिंग आयली सो दॅट इट वॉज सो देर इज नो चान्स नो चान्स एसटी पॉप्युलेशन ह्या फावटी लोकसभेच्या वेळार काँग्रेसी बरोबर रावलेशें दिसता तुका 100% रावलें बट सी यू कॅनॉट आय एम नॉट सेईंग बट टू गुड एक्सटेंड पीपल एसटी पीपल आमचे काँग्रेसा बरोबर रावले सगळे सावथातले सावथागे रावले डेफिनेटली नॉर्थांतल्यान सी वी कॅनॉट सी आमी तें डिविजन करपा नाका जनरल एस टी म्हणपा नाका बट डेफिनेटली एस टी पॉप्युलेशन एस टी भाव आमगेले भयणो काँग्रेसा बरो आहाय आनी हेजे मुखारय रावतले बिकॉज ते जाणें काँग्रेसान तेंचे पासून कितें केल्लें आमी बिस्ती आश्वासन दिलें नाय वॉट एवर प्रॉमिसीस काँग्रेस हेज डन वी हॅव फुलफिल्ड सो एस टी भाव काँग्रेसा जे पयर आशिल्ले आतां 2022 मुजबार रावले 24 डेफिनेट रावले आनी हेजे मुखारय रावतले एमरेस क्लासिक डिजाइन इन परफॉर्मन्स विथ एक्सेस 125 कॉन्टॅक्ट ऑटो के मारगांव एंड BN ठाकूर म्हापसा फॉर मोर डिटेल्स बाबू कवळेकराक आमी पळयले तेणेय स्टेटमेंट केल्लो आसा तुजेर ऑन अबाउट युअर एसटी स्टँड नो जस्ट नाव आय सॉ दॅट स्टेटमेंट ऑफ बाबू कवळेकर आनी आज मुद्दम सांगता लास्ट 1.5 year ओडे 2 वर्सां 5 म्हयने जाले इलेक्शन जाल्यार पयले 6 म्हयने मातशें एक्टीव आलो तो मागीर नाच जालो मदें मागीर पोतून एक स्टेटमेंट 3-4 म्हजे काडे हांवें कांय रिप्लाय दिला बिकॉज आय फेल्ट ही इज नॉट वर्दी टू फॉर अ रिप्लाय आतां पोतून एक केन्ना स्टेटमेंट दिता आज आतांच 1 hour बॅक तेणें आनी एक स्टेटमेंट दिला की स्पिकरान म्हळ्यार आनी मेच्युअर बीन म्हूण बाबूक हांव सांगपाक शकता बाबू म्हणपाक शकता तुका 20 वर्सां लोकांन आमदार म्हूण केपें हाडलो तुवें कांयच केलें ना हें हांव म्हणा लोकांन म्हूण तुका 4,000 मतांनी हारयलो आनीक जे हांव इमॅच्युअर म्हणटा हांव सांग तुका हांव इमॅच्युअर मायट बी इन नॉट अदर वेज आतां गोळे तूं BJP आसतलो हेच BJP सरकारान तेन चीफ मिनिस्टर पर्रीकरान तुगे घरार रेड मान त्यो ज्यो मोडक्या चिट्टी बिट्टी म्हणटा आसलेल्यो व्हडली बंडलां मेळ्ळीं तेगे घरांक ती केस खंय पावली तेन्ना BJPन सांगचें आतां BJP आसून फुडें तो क्लीन जाला आसतलो इमॅच्युरिटी म्हाका मायट बी नॉट इन गॅम्बलींग म्हळ्यार जायत गॅम्बलींग चलताय तेगेली जायत आनी वस्त आहाय अपार्ट फ्रॉम गॅम्बलींग दॅट ही इज मॅच्युअर लायक he knows very well that Babu should see my interview and he knows he is very much mature not only in gambling but apart from gambling lot of other things केपेंचो लोक जाणा गोंयचो लोक जाणा म्हगेलें तोंड उगत करपा नाका सो मॅच्युरिटी म्हाका आय एडमीट दॅट आय डोंट हॅव मॅच्युरिटी इन गॅम्बलींग आय डोंट हॅव मॅच्युरिटी इन ऑल अदर
evil things what he is into. I'm making this statement. कोणाय कित कित केलां तें बाबू खबर आहा. हुंचूंच घरां कित कित वस्त केल्याय तेणें. आज हांव पर्सनली उलयतां कित्याक एक पाटी दोन पाटी स्टेटमेंट म्हळ्यार कोणूय मनीस आयकोंक शकता. नॉट एवरी टायम यू कॅनॉट पॉयंट आउट फिंगर्स. So immaturity might be in not things, but I am very much mature and I have shown my maturity in politics. So बाबूचेर उलोवपाक म्हाका व्हडलेशें नाका. बाबून सपोर्ट केलो खंय हे फावटी लोकसभेक काँग्रेसीक? बाबून आमगेल्या कॅप्टनान एमपीन कॅप्टन विराटन हू इज द मेंबर ऑफ पार्लिमेंट नाव तेणें आपणायल्या इंटरव्यूआक म्हाका सुद्दां प्रुडंटा हेडॉनान सांगलां BJP कार्यकर्त्यांनी आनी लिडरांनी आपणा सपोर्ट केला. सो तुवें मुटाता बाबूनी सपोर्ट केलें. आय एम आस्किंग यू. सो सी कोणाकूय मरे कितें तरी दूख लागलें आतां म्हाका मातशें खटोल म्हणून उलयलां तेजेर. सो वेन यू एक्सपेक्ट समथींग फ्रॉम एनीथींग लायक फ्रॉम अ पार्टी ओर फ्रॉम समथींग एंड यू डोंट गेट इट तुका त्या वखदार तो राग येताच. आनी जेन्ना तुवें हें करोस दिसता आपणा तें मेळटली वस्त मेळटली आनी सडनली तुगे जापून तितून नाच जाता वो तुका मेळना ती देन यू रिएक्ट. सो बिकॉज ऑफ दॅट ही हॅज रिएक्टेड मायट बी आनी हॅज डेफिनेटली कित्याक जेन्ना पयलें सांगता तो स्टार्टिंगाक 4,000 वोटांनी केपें BJP लीड येतली म्हणून 4,016 आमी ऑलमोस्ट 800 मतांनी आमी लीड जाले. आनी आय टेल यू वाय इट इज 2022 19,600 वोटींग जालें 2022. नाव केप्यां 6,000 वोटींग जालां. सो 3,600 लेस वोटींग जालें. 2022 BJPक 11,400 मत पडलीं. आतां BJPक 11,800 मत पडलें. काँग्रेस हांवें पळय कित्याक देर इज ऑलमोस्ट 3,600 वोटींग लेस. ती तुजीच गेली म्हणटा. सो तामगे लोक वोटींग आयिल्ले ना. सो इट इज नॉट दॅट BJP हॅज गॉट 3,600 वोट्स. सो दॅट इज वॉट आय एम मेकिंग क्लियर. BJP के वोट शेअर तितलो 11,400. तुजी लीड रेड्यूस जाली. बिकॉज आमगे वोटींग जालें ना आमगेले. दॅट इज ऑल्सो वॉर्निंग फॉर यू नेक्स्ट असेंब्ली. I admit that I have to work because I was the South Goa coordinator. I had to go all around South Goa. Not even 5% time I could give to my constituency. बट म्हाका दिसता ते पॉयंटार येता हांव 1000 लोक गोळे वोट आम लीड जालो कित्याक बाबून BJP मोनासून काम केलें ना. BJPक बाबून मोनासून काम केलें ना कित्याक तेगे जायते कार्यकर्ते बी नाहलोले ते आमचे बारा आशिल्ले. पूण BJPची वोट्स वाडली ना आमचे बारा आशिल्ले. BJPचे जे आहलो ते काँग्रेस आयिल्ले. सो काँग्रेस तेगे आहलो अदरवायज आमगेली म्हाका दिसता आम 4,000 देंवता आहलो ना रे. सो ही BJPचे जे बाबूगे मुनीस आहले सो बाबूगे मुनीस मुजे बार आहलो हेजो अर्थ कितें दिसते कांय येवपा ना. लिडर हॅज टू से यू स्टँड बाय काँग्रेस म्हणून. सो बाबून सांगलें आपल्या वर्करांक की एल्टना बरोबर चल. पूण काँग्रेसा बरोबर टोटल टॅली पळयत जाल्यार BJP हॅज गेन्ड. BJP हॅज गेन्ड तेगे लेवल केपें. सी आय एम नॉट सेइंग गेन 400 वोट्स एक्स्ट्रा पळय. या ओनली 400 वोट्स. दे हॅव नॉट 3,600 देंवयलो म्हणटा दॅट इज ऑल. सो तो BJP वाले तुजे बरोबर काम करताले. डेफिनेटली बाबू तुका तेंच सांगता न्हू हांव. बाबू हॅज डेफिनेटली नॉट वर्कड अगेन्स्ट काँग्रेस. बाबू हॅज नॉट वर्कड अगेन्स्ट काँग्रेस बट ही हॅज नॉट वर्कड फॉर BJP. सो यू शूड बी थँकफूल टू हिम. हय आय शूड बी. तो ही इज वर्कड तेगे इगो घेवन बसलो म्हणून BJP बरें कित्याक एक वरस आपण सांगता आपण ना 100% BJP टिकेट मेळटली MPची आपण हे पाटी MP जातलो सगळें सांगता तो लोकांक. सो मागीर तेका त्या रागान ते कितें केलां फ्रस्ट्रेशन तेणें कितें केलां तो सुसेगाद रावलो. बट एनीवे यू शूड बी थँकफूल टू हिम. आय एम नॉट फॉर मी इट डजंट मेक अ डिफरन्स. तो युअर कॅन्डिडेट वोन बिकॉज ऑफ इट इज आर बिकॉज लोक रावलो आमगे एक पर कॅन्डिडेट दिल्लो नॉट बिकॉज ऑफ बाबू. तुमी सेटिंग बी केला की फाल्यां समज हांगा रिजर्वेशन जालें आनी इफ धनगर गेट्स यू नो ST हें जाल्यार बाबू हांगा उबो रावतलो एज ST. आय वील गो टू सांगे आनी सांग्याचेर केप्यां म्हणटे टिकेट फ्रॉम मी केप्यां म्हणटे तें धनगर जातलें जावपाना दॅट इज अप टू द गव्हर्मेंट. समज जालें जाल्यार आय हॅव नथींग अगेन्स्ट धनगर कम्युनिटी. समज जालें जाल्यार हेजे मुखार बरोवन दवर बाबू म्हणटा केप्यांच्या मतदारसंघात आमदार जावपाना. केन्नाच जावपाना. 100% दॅट आय एम नॉट सेइंग. केपेंचे लोक
तुगे तो आतां स्टेटमेंटाचे कमेंट्स वाचल्या तूं कळटा केपेंचो लोक पिसू न्हू केपेंचो लोक यू नेवर शी शूड नॉट ड्रीम ऑफ बिकमींग MLA ऑफ केपें अगेन एटलीस्ट हांव आसपासून इवन इफ इट इज ST जालें आमगे ST बाब भरपूर आहाय So your rivalry with Babu is more than political, looks like. बिकॉज सी कितें जाता एक मनशाक उलोवपाचें कोणाचें सांगपाचें एक लिमीट आसता वेन यू क्रॉस दॅट लिमीट न्हू डजंट लूक गूड बिकॉज फॉर मी माय पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी तेका तें पॉलिटिक्सान येवन तें सगळें केलें मरे तेच्या पयलीं बाबू म्हणटा कितें जालो तो विचार मरे कोणा कडेन राजकारणां येसनू पयलें बाबू म्हणटा कितें जालो तो विचार मरे हो मुगे इमॅच्युरिटी सांगता हो कितलो मॅच्युअर तो उलोवन म्हाका उलोवपा नाका वॉट डज मॅच्युरिटी मिन्स वॉट इन वॉट मॅच्युरिटी म्हणजे कितें आसपा जाय सो ताणें तुजें स्टेटमेंट करता म्हणून तूं बेजार आसा ताजेर ना कितें जाता तेंच सांगता तुका पॉलिटिकल पॉलिटिक्सान इट हॅपन्स नो बट कितें जालां कोण स्पिकर आरे तो सांगता की हांवें स्पिकरान गेल्ला म्हूण त्या खबर केल्लें हांव येयल्या घेवपाचें त्या खबर ना पयलीं मुगे नंबर 1 पडलें म्हूण येयल्लें म्हूण ही शूड ऑल्सो नो वॉट आय एम सेईंग आनी समज तोय तरी इतलो तरी मोगान आहा रिजर्वेशनाच्या पार्टी म्हूण सोड जाल्यार तेणें म्हाका सपोर्ट करपाचो लिवींग काटींग पॉलिटिकल लायन्स तो कितें राजकारण करता सांगेचें कितें सांगेम ऑल्सो सावित्री सपोर्टेड काँग्रेस सांगे आय डोंट नो आय डोंट टू डिस्कस बट आय डोंट थिंक सो सावित्रीचेर आनी आमगेलें केन्नाय आय डोंट वॉन्ट टू सिम्पली पूट एलिगेशन्स एनी वन सावित्रीचें हांव कांय उलोवपाक शकना बिकॉज आय डोंट नो अबावट सांगे आनी तेगे जे सांगे जे सावित्री कार्यकर्ते आसले तेंचेर हांव कांय उलयना बिकॉज आय डोंट नो सांगेचेर हांव थिंगा ऑल्सो इंटरफियर जावं ना एंटायर आतां तूं फर्स्ट टायम मेळटा आमकां लोकसभा इलेक्शनान तुजी व्हडली विक्ट्री म्हणटा पळय इट्स हार्डली 15,000 लीड फॉर युअर कॅन्डिडेट इन सावथ गोवा एंड ऑल्सो इन मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज जर पळयत ऑल ओवर गोवा जाल्यार BJP इज लिडींग आनी अगेन यू आर क्लेमींग की 27 आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करतले म्हणून हांव मॅथमॅटिक्स वायज जर पळयत आनी हे सगळे वोटींग पळयत जाल्यार यू वोंट गेट टू सो BJPचें तेंगे एक तें हें आसता आतां केस 400 पार म्हणलें तेमी सो बिकॉज दे हॅव दॅट फियर ते आतां 27 म्हणटाय जस्ट नाव वायल्स कमींग टू युअर स्टुडियो आय सॉ दॅट इंडिया ब्लॉक इन वेस्ट बेंगाल इन ऑलमोस्ट 3 states वी वन ऑलमोस्ट 10 seats वेस्ट बेंगाल 4 इंडिया ब्लॉक जिंकले अनदर 2 states सो सी इन आमगेलो इंडिया ब्लॉकाच्या हितूंक द ट्रेंड आनी फेवर इज इन इंडिया ब्लॉक सो मुखार म्हाका दिसता हेंच इंडिया ब्लॉक वी स्टँड टुगेदर आनी वी वील डेफिनेटली 27 न्हू वी वील क्रॉस 30 100% वी वील क्रॉस 30 जे आतां BJP वील बी सिंगल डिजीट अकॉर्डिंग टू यू डेफिनेटली वी वील क्रॉस 30 यू सी लोक कोण फेवरा ना लोकसभेन पळयत जाल्यार डजंट लूक लायक ते लोकसभेक दुसरें वार आसतलें बट डेफिनेटली इन डुईंग असेंब्ली इलेक्शन्स इट इज डिफरंट कळना तुका सो आय एम टेलिंग यू वी वील क्रॉस 30 इन 2027 इज इंडिया ब्लॉक हॅपनिंग डेफिनेटली वी फील एंड गोंयान जातलें म्हणटा तूं सी गोंया इट इज अप टू द हाय कमांड हाय पार्टीज हायर अप्स टू डिसायड बट युनिटी इज ऑलवेज बेटर सो वी आर युनायटेड डेफिनेटली म्हाका दिसता काँग्रेस एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी वी वील टेक द इश्यूज अहेड नाव असेंब्ली इज कमींग
आणि वी विल विन डेफिनेटली 30. सनबर्ना विशयी सध्या आनी एक टॉपिक चल्ला सनबर्न, आनी तुवें सांगलें केपें आपूण सनबर्न जावपाक दिवचो ना म्हणून. सी केपें हांवें कित्याक म्हणलां, वेन दे सेट सावथ, म्हाका बरे वोटरांनी बरे मागप्यांनी आयज जाणां फोन केलो, अरे आयकलां म्हूण केपें येता म्हूण, बिकॉज आय थिंक सो देर आर 2 places where they can have it. One is in Verna, what I heard, Plateaucher, and second is in Kitol. We Betul have Plateau. Betul Plateau, Kitol there, and that is almost 12 lakhs kilometer land, 8 lakhs and 4 lakhs, which is there idle, according to them, because what they have described is there is water. Verna tari udo tari titli bogle na. Betul we have Kanangini beach, Betul beach. So according to that, people called me up and said, "Are Amdar, amge कानागिनी बेतूल येता काय म्हूण प्लेटोचेर." आय सेड आय एम नॉट अवेअर ऑफ इट, बिकॉज समज कसलोय प्रकार पडटा लोकल बॉडी, पंचायताक, पंचाक, ग्रामसभेक आमदाराक सांगपाचो कायदो, समज सरकार तरी आमगेले व्यू घेयना सोण कोता जाल्यार डेफिनेटली वी वील ओपोज इट. एंड एज सनबर्न द लोकल बॉडी, yesterday we met, द लोकल बॉडी एंड मोस्ट ऑफ आवर सिटीजन्स केपें मतदारसंघा लोक आर अगेन्स्ट सनबर्न. So we will oppose Why it. they are against sunburn? Because we have seen the mess, thing what has happened in north. Burigyanche, there are deaths during sunburn, overdose of drugs. Last time loy zala. Traffic, loka gele lot of solid traffic block, kona emergency जायना थिंगा. Say worst thing is this, youth are getting spoiled. See, I'm not saying that everything is bad, but some things which are there in sunburn, which is happening during sunburn, is bad. So there is a fear within the minds of South Goa lamge lokache that we shouldn't say Dr. Radhavan kela amgele LOPin first dila statement, apa Wednesday dila. Maksada I don't know about Goa forward. Tege statement I choilna, but definitely I feel opposition now will be all together. At least Southach amje amdar hai in opposition, or this is that we don't want sunburn. Are you raising this issue in the assembly now? Yeah, we will raise it since it is in south. We will ask the government where in south and which place. See, if it is in Kepe, I will definitely stand and say that I don't want sunburn in Kepe. If it is other constituency, that let the local MLA say, he will take his view, and then we will all come together. ड्रग फ्री सनबर्न बी जाल्यार सुद्दां नाका. तेजेर दॅट इज अ बीग डीप हें स्टडी करूंक पडटली, तेज्यान उलोवन फायद ना. नो सनबर्न, नो टू एज ऑफ सनबर्न. नाव नो सनबर्न, लेट इट बी क्लियर समवेअर. आतां दोतोर राघवन सांगला प्रायम मिनिस्टरान गुजरात वच म्हणटे, सो थिंग एक 3-4 वर्स जावन दिया गुजरात, वी वील सी हाव इट इज. थिंग केश कोन्न जाता, बिकॉज थिंग सोरोय तरी मेळना अशें म्हण जाणा गुजराता देर इज नो ड्राय स्टेट. So how it happens in Gujarat, we will see, because आमगे दोतोर राधावरान सांगला प्रायम मिनिस्टरान गुजरात वच म्हणटे. So we will see for 3-4 years how it happens in Gujarat. आनी गुजराता तरी बरें करून जालें without any drinks, without any drugs, कांय ना, सारकें clear, because there are deaths no in sunburn. Say I'm talking on facts. So then we can think of sunburn in Goa. देव बरें करूं. आतां असेंब्ली जेन्ना स्टार्ट जातली पळय न्ही, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, what are the main issues that we can see you raising up in the assembly? See, as a MLA, we have a lot of issues in my constituency, and always said basic जो आमगेले अवस्था है, road, housing, electricity, आमगेले जो issues है, sanitation, education, health, this even now after struggling for 2.5 years, you can say we have achieved only 40%, 60% is still remaining. आमगेली हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, ही इज होल्डिंग द एड्युकेशन पोर्टफोलियो. जेन्ना आवाज केलो आनी स्टेट आमगेली केपें मतदारसंघात गव्हर्मेंट स्कूल्स, हाय स्कूल्स एंड प्रायमरी स्कूल्स दाखयले, ही वॉज कायंड इनफ टू डू द रिपेयर्स, रेनोवेशन वर्क ऑफ 3 high schools and 2 high schools and 3 primary schools. So 4 primary schools. So there are almost 1 primary school and 1 high school in Fatorpa, which work has to be done. Tadpudar gailo high school. Whole school roof is covered with blue tarpaulin amgeli sheets gailo, which is very गळटा म्हणून. bad. So तेजे काम करता. So ती issues आहे. Connectivity ना, after so many years, Morpilla मुठे गांव काय बाब रोहना देव बर करूं म्हणटा, with his help
वी आर सेटिंग अप अ टावर, BSNL tower gatai in Morpilla, which was not there. So that we are doing. So and employment is a major issue. So this 8 lakh square meter of land which is there IDC, I have told the Honorable Chief Minister also, Baba, ek bor prakal pad amgelia Betlang. We are ready for it. Locals are ready for it to get a good project which is environment friendly. Lokank जे environment पेडेर कोना distraction ना तसले आमकां pollution ना असलो एक project आहे and we will definitely welcome it and which can create employment. Definitely we are with it. थँक यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा. ते म्हणटा की सद्या ST विशयी जेणी रिझोल्युशन घातिल्लें इट शूड हॅव बीन डिस्कस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ताजे नंतर परत त्या विशयाचेर चर्चा जाता आशिल्ली आनी सरकाराची भुमिका कळटा आशिल्ली. दुसरें केप्यां ST रिजर्व जालें जाल्यार ही इज रेडी टू मूव समवेर एल्स. वेर एल्स ही वील नॉट टेल अस रायट नाव, वेळ तेन्ना कळटलें. आनी सेकंडली बाबू कवळेकराचेर ही हॅज मेड सो मेनी स्टेटमेंट्स. प्लीज रिवायंड एंड वॉच दीस इंटरव्यू. देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात बिफोर असेंब्ली स्टार्ट्स अँड दीस इज अवर लास्ट इंटरव्यू बिकॉज फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स द असेंब्ली स्टार्ट्स. कीप वॉचिंग.